नमस्कार, हांव संध्या गोंयची धूवच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। तुमी पळयलेंच आसतलें हांव म्हाज्या हातान ह्यो पळय ह्यो कुल्ल्यो आसा ह्यो न्ही गांवठी कुल्ल्यो। आनीक आज आमी ह्या कुल्ल्यांचो आमी रोस करून पळोवया। पावस भरपूर पडटाच न्ही, मातशें बरें चमचमीत रुचीक अशें खायनशें दिसता। तर आमी आज आतां हेजो रोस करून पळोवया। आतां मागीर थोडे दिसांनी श्रावण लागलो म्हणटरीत हें सगळें खावपाक मेळना, तर आतां ह्या दिसांनीच हें सगळें खावपाचें। चलात तर आमी आतां ह्यो कुल्ल्यो उजरावया। हे पळय ह्यो आतां हांवें कुल्ल्यो उजरावन दवरल्यात। हे पळय तेंचे दोंगे आशिल्ले ते पळय सेपरेट काडल्यात आनी ते इतले मोठे आनी इतले घट की ते जेवणाक मागीर खातना खूब त्रास जाता, म्हणून आमी हे मोठे मोठे आसा पळय न्ही ते मातशे धाडावन घेवया। खूब घट एकदम अशें करून आमी हे काडून दवरल्यात। आतां आमी मसालो कितें लागता तो पळोवया। हांवें हांगा 1.5 चमचो कोथमिऱ्यो घेतल्यात, 2-4 मिरसांग्यो घेतल्यात, सुकी मिरसांग्यो, आनीक मोठो असो 2 कांदे घेतल्यात। ह्यात आमी मातशें तेल घालनासतना मातशें परतून घेवया गॅसाचेर। आनी सोय अर्दवळी सोय घेतल्या आनी इल्लोसो हळदीचो पिठो, ही आमटाण आनी इल्लोसो हळदीचो पिठोय बी घेवया। हे मातशें आमी पयलीं परतून घेवया। कुल्ल्यांची तोंडाक न्ही बरें रुचीक जाता, ते तुमी कित्या बरोबरूय बी खावपाक शकतात। आतां आमी हळदीचो पिठो इल्लोसो घातलो आनी हें मातशें आमी परतून घेवया। तशी मातशी भाजली म्हणटरीर कसो वास बरो येता। आनी हो इल्लोसो गरम मसालो घरचोच, इल्लोसो गरम मसालो घालो म्हणटरीर पळयलें म्हणटरीर कळटा मसालो घरचो काय ना तो, हय काय ना। हें आतां आमचें रोस्ट जाल्लें आसा। आतां आमी हें कुशीन काडया आनी ह्याच गॅसाचेर आतां दुसरी कायल दवरया। मातशें थंड जावपाक दिवया, थंड जातरीच हें वांटून घेवया आमी। एक कायलीन हांवें इल्लेशें तेल घेतलां। आतां हातूनय बी एक हांव कांदो घालतां, एकूच कांदो घालता आनी तो मातसो ट्रान्सपरंट जायसर आमी मातसो परतुवप। आनीक हो मातसो आतां ट्रान्सपरंट जालो न्ही, आतां आमी ते कुल्ल्यो त्यो उजरावन दवरिल्ल्यो न्ही हे पळय त्यो घालया आनी बऱ्यो परतून घेवया। हे पळय दोंगे बीन हे बारीक बारीक दोंगे आसा पळय न्ही ते मिक्सरान घालून तेजो रोस सुद्दां काडून मागीर गाळून तो घेवपाक जाता, तें आनी टेस्टी जाता। पूण म्हजे कडेन वेळ नाशिल्लो म्हणून हांवें तेय बी तशेंच सामके बारीक आशिल्ले ते भायर उडयल्यात आनी बाकीचे ते हांवें बारीक घेतल्यात, हातूनच घेतल्यात। ते हरशीं बारीक आसता पळय न्ही एकदम, ते अशें कुडकी करून मिक्सरान घालपाक जाता आनी ताजे बरो रोस येता। आनी तो गाळून मागीर हांगा हितून हें शिजतना हितून घालूं येता। आतां आमी बरें परतून घेवया मातशें। आनी आतां मीठ घालून आशिल्लें न्ही, आतां इल्लेशें मीठ घालून घेवया। परत परतुया।
आनी हें टमाटें ऑप्शनल आं, घाल्यारय जाता। म्हजे कडेन एक अर्द आशिल्लें मोटेंशें, तें हांवें उडकी करून घातल्यात। केन्ना आमी वांटपाक आमटाण घाल्यात न्ही, म्हणून हें टमाट घालना जाल्यार सुद्दां जाता। बरें आतां बरें परतून घेतलें म्हणटकीर ताजो वास बरो येता। मातशें आमी आतां एक वाफ काडया, धापून दवरून मातशें धापून दवरया 1-2 मिनटां। हें पळय बरी वाफ आयली पळय। परत परतून घेवया। ह्यो कश्यो गांवठी कुल्ल्यांनी टेस्ट वेगळीच आसता। आतां आमी वांटण घालया। आनी परत एक जीव करून घेवया हें सगळें। तुमकां कन्सिस्टन्सी कितली दवरपाक जाय पळय न्ही, तशी दवरात। हें सुकेंय बी करपाक जाता। सय हें वांटप ना, डायरेक्ट गरम मसालो इल्लोसो घालप आनी सय कांतून घालप, तशेंय बी करपाक येता। पूण हांवें हो आतां पावाक बी लावन खावपा मेळटा न्ही म्हणून रोसूच केला। जाय तितली पातळ दाट हें तुमचेर आसा। जालें, हाका आतां खतखतो आयलो पळय, आयलो म्हणटकीर आमची रेसिपी आतां तयार आसा। ही रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक करात, सबस्क्रायब करात आनी कॉमेंटान सांगात की तुमकां ही रेसिपी कशी लागली। हळूहळू मीठ घातिल्लें न्ही म्हणून आतां मातशें इल्लेशें कमीच घालुया आमी मीठ। हे रुचीक कुल्ल्यो तुमकां कश्यो लागल्यो त्यो सांगात। हे पळय चला तर आमी आतां परत एका नवीन रेसिपी बरोबर मेळुया। तोपर्यंत रुचीक खायात, चमचमीत खायात आनी खायत रावात। देव बरें करूं।